सोगल्याकीन पयले ताणें मोग केलो त्या पासत तांचे लागीं उलयलो. दुसरें म्हटल्यार मोग केला म्हणून तो रडोन दुकां वावयलीं. तो मोग कोत्ता म्हणून ताणें तिंगा दुकां वावयलीं. आतां आमी पळोवया तिसरें ओड. तांणी म्हाका अशें म्हणलें, बनकुडींतल्यान सुटल्या पळय ते लोक त्या प्रांतांत रावतात ते सारे कठीण परिस्थितीन पडल्यात, तांची थिंगासर निंदा जाता. कित्याक जेरुसलेमाचे वणट्यो मोडोन पडलेले आसा आनी तांचे ते दारवंटे मोडोन पडलेले आसा. आनी तांचे ते दारवंटे तांकां उज्यान लासले. अशें हें आयकोतोच हांव बसोन त्या सुवातेर रडोंक लागलो. हांव बसोन रडोंक लागलो आनी कितले दीस पर्यंत विलाप करीत आसलो आनी स्वर्गाच्या सर्वेस्पराचे ताचेर नदर धरून अशें म्हणून हांवें थिंगा मागणें करीत रावलो. तो मागणें करीत आसलो आनी हिंगासान निमाणी ओड पर्यंत ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवल्या पळय ती सगळी मागणी बरयल्या. ही मागणी एका दिसाची न्हू. ही पळय रोडान पळय ती मागणी केला ती एका दिसाची न्हूय. ताणें ती खबर आयकली. म्हजो गांवचो लोक बरो पळय खबर मेवली. जेरुसलेमाची दुर्गां ती मोडोन पडल्या. जेरुसलेमाच्या जे दारवंटे आसले ते दारवंटे लासून उडयला अशें ताका गमलें. आतां थोडे वगत आतां रोडोन मागीर कितें करया, आमी कितें करया. पळय तांणी पातकी कामां केल्या, पातक केला, आतां आमी थिंगा कितें करचें, आमच्यान कांय करूंक जायना. अशें म्हणून थोडो वगत थिंगा दुखी जावन आनी मातशें थिंगा दूख धरून आनी आपल्या कामान थिंगा परतून वचप आनी आपले ते जिवितान मुखार वचपाची ताणें कोशिश करूंक ना. जो बार पळय ताचेर आयलोलो तो बार पळय ताणें सर्वेस्पर काडीसोर ताणें तें मागणें केलें. आमचे भितर कितलोच असो लोक आसा आमी पळय तांचो मोग कोत्ता आनी तांचे विशीं जें आयकोंक उपकारना पळय तें आमकां आयकोंक पडलें. तांच्या भलायकी बिबती आसत, तांचे पळय ते ओतमीक विशीं आसत वा आनी कितें आसत, कसलोय तो विशय आसत पळय जें आयकोंक उपकारना पळय तें तुका आयकोवचें पडलें आनी तो आतां तूं थिंगासर तूं कितें कोत्तलोय. तांचे पासत रडोन तूं मागणें कोत्तलोय. ताज्या प्रांताक लागोन, ताज्या शाराक लागोन, ताचे पोरजेक लागोन. ती कोश्टांतल्यान वयता म्हणून तें ताका गमोन येयल्या उपरांत तो रडटालो, तो रडोंक लागलो. कितलो वेळ पासून तो रडलो सोजमता तशें तुमकां सांगता. पळया वोड 1. किसलेक नांवाच्या ह्या म्हयन्यांत हाजे सोजमीकाय म्हणल्यार नोव्हेंबर ओ डिसेंबराच्या मदलो वो काळ. म्हणल्यार नोव्हेंबराच्या शेवटाक आनी डिसेंबराच्या सुरवातेक त्या म्हयन्या म्हणल्यार जेरुसलेमाचे थोडे भाव येवन थिंगासर पळय जेरुसलेमाची ती दुर्दशा जाल्या पळय थिंगा येवन ताका तेणें सांगलें. केन्ना पासून ते थिंगा तुमकां खबर आसा. 2 वोड 1. अत्रशक राजाच्या 20व्या वर्सान निसानाच्या म्हयन्यांत म्हणजे ताच्या 20व्या वर्सार आनी ते निसान म्हयन्यांत म्हणल्यार ते मार्च एप्रिलाचो तो काळ आसलो. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील. आतां इतले म्हयने पासून पळय ताजे विशयन ताणें पळय जें आयकलें आतां न्हिदोन आसतना ताच्या विशीं ताणें थिंगासर मागणें केलें. 4-5 म्हयने तेंच दूख दिवन तेंच खोंत घेवन तीच ताणें मागणी केली. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचें काळीज तातूंत बार येयलो जाल्यार तें बरें जाता. आमचे बारोबर पळय तेन्ना जबाबदारी आसता आनी जबाबदारी आमचे भितर एक बार घेवन येता. ह्या दिसांनी अशें म्हटल्यार 3-4 दीस पयले ह्या संवसाराच्या म्हणल्यार एक बरो तो नामी तो एक सेवक फोनाचेर उलयता आसतना ताणें अशें म्हटलें, ब्रदर सतीश, दर एक दीस न्हीदचे आदीं खरेंच हांव तुज्या पासत हांव मागणें कोत्ता. तुज्या पासत मागणें केल्या बगोर केन्नाच न्हिदोना. हें ताणें आतांच सांगूंक ना. 2 वर्सां आदीं ताणें म्हाका म्हटलां. आतां 2 वर्सां उपरांत 3-4 दीस आदीं पळय तो म्हाजे कडेन उलयताना तो म्हणटा, दर एक दिसा न्हीदच्या आदीं हांव तुज्या पासत मागणें कोत्ता आनी मागणें केल्यार उपरांतूच हांव न्हिदता. वो पळय तो एकदम बिजी पळय तसलो सेवक. कित्याक तो पळय न्हीदच्या आदीं चुकोनासतना सतीश कुमारा पासत मागणें कोत्ता. सर्वेस्परान पळय ताच्या काळजान ही जबाबदारी आनी वो भार दिला. कोण मागणें कोत्तले म्हजो मोग कोत्ता पळय तेच मागणें कोत्तले. जरी तुजो घोव तो खोटो
घोव तुका सारक्या नोश्त्या बारीन तुका वावर कोत्ता. घोव कितलोय तो नोश्तो आसोनी पूण ताजी बायल पळय ती भावार्थी, जोरी तर ती घोवाचो मोग कोता तर कितें कोत्तली? मागणें कोत्तली. आनी ताचें पोतें तोशें तें. आनी जोरी तर बायल बरी ना आनी घोव तो थिंगासोर बरो ओत्मीक मनीस, तो बायलेचो मोग कोत्तो जाल्यार तो थिंगासोर कितें कोत्तलो? तो बायले पासत मागणें कोत्तलो. हाजेच पासत न्हय, दर एक पावल्या अशेंच कोत्चें. भुरगीं तर आपल्याची वाट चुकलीं जाल्यार जोलम दिला पळय ती आवय बापूय त्या भुरग्या पासत कितें कोत्ता? मागणें कोत्तात. दोगांक गळोवन थिंगासोर ते मागणें कोत्ता कित्याक ती ताचो मोग कोत्ता. जोरी तर मोग करना, जोरी तो आवय जावं ओ बापूय जावं, भुरगीं पळय वाट चुकल्या आतां ते पळोवन थिंगासोर दुकां पळय गळोवचे बदले ते थिंगा कितें कोत्तात? श्राप दितात. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? दुकां गळोवन थिंगासोर मागणें करिनात तसलीं आवय बापूय भुरग्यांक फकत थिंगा श्राप दीत आसता. तांचे भितर सर्वेस्पराचो आत्मो ना. अशें श्राप दिता पळय त्या लोकां भितर सर्वेस्पराचो आत्मो ना. आयज आमचे मदें अशें कोण लोक आसा जाल्यार तूं तुकाच बदलल्यार तें एकदम बरें जातलें. एक दीस न्हय, एक सुमार न्हय, एक म्हयनो न्हय, जे मेरेन ताका तेणें तो विशय आयकलो, वर तो भार घेवन जबाबदारी घेवन थिंगासोर मागणें तो करी. पर्मनंट जॉब होल्डर तो आसलो. ताजी बरी शिर्वीस आसली आनी ताजी एक जबाबदारी आसली. तोरी तो देवाच्या हाजीरपणा वचोन रोडोन थिंगासोर कोत्तालो. कारण कितें पळय थिंगासोर, कित्याक तो एक ओत्मीक मनीस कशे भाशेन ताणें मागणें केलें हें सांगचे पयलें हांव तुमकां कितें तरी सांगूंक सोदतां. दुकां गळोवन कोत्ताय पळय ती मागणें, तुजें ओत्मीक बोल तें थिंगा दिसता. तुजें ओत्मीक तें व्यक्तित्व दिश्टी पडटा म्हणून आतां आमी तें तातूंत पळोवया. थोडे लोक आपल्याक जाय तशे भशेन जेतात, थोडे लोक आपल्याक जाय तशें कोत्तात, पूण जेन्ना कोश्ट येता पळय थिंगासोर कशे ते रडटात पळय थिंगासोर आतां पळोवया. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? कसले पळय थिंगासोर कोश्ट येयले, कसले पत्ते जाले थिंगासोर, जाल्यार त्या वेळाचेर थिंगासोर ते तांची आड परिस्थिती येता जाल्यार ते कशे रडटात. असल्या लोकां विशीं थिंगासोर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें पळोवया. मालाकीचें पुस्तक 2 वोड 13. जांचे जिवीत सारकें ना तसले लोक, तांचे ओत्मीक जिवीत सारकें ना तसले लोक, ते कितले रडत जाल्यार सर्वेस्पर जबाब दिवचो ना. सर्वेस्पर तांची मागणी आयकोचो ना. वोड 13. आतां तुमी हें दुसरें काम केलां. तुमी सर्वेस्पराची वेदी पळय ते दुकां गोवयता आनी रडटात पळय थंयसोर वोली केल्ली आसा. इतलें पासून की तुजी भेट ती ताचेर तो नदर पासून मारना, तो प्रसन्नूय जायना. तुमच्या हातीचेर तो कांयच घेना आनी तुमी विचारता अशें कित्याक? कितें म्हणटा? तुमी रडल्यार पासून चलतले. तो थिंगा पळोवचो ना. तुमी दिता तें मानून घेवचो ना. तुमची भेट तो मानून घेवचो ना. तुमची दुकां तो पळयचो ना. कित्याक ते वयर पळयात आनी तुमचे जे हालात ते पळयात. सर्वेस्पराचे विरुद्ध जे येताले पळय ते लोक, ओत्मिकायेचो फोकाण करता तसले लोक, कसलेय कोश्टाचे वेळाचेर पळय थिंगासोर सर्वेस्परा कडेन येवन व्हडल्यान व्हडल्यान थिंगासोर रडत जाल्यार सर्वेस्पर तुजें आयकतलो काय? ना. ती फोट. नेहेमाया तसलो रडपी नासलो. ज्या दिसा ताका जेरुसलेमा भाशेन ताका गोमलें, किस्लेव म्हयन्यांतल्यान, केन्ना पुराण म्हणला? निसानाचे म्हयने पर्यंत, 4 म्हयने पर्यंत वो 5 म्हयने. चालते भाशेन पवित्र पुस्तकान ताका 4 म्हयने अशें म्हणटा. त्या पासत आमचें हें कॅल्वरी टेंपल म्हणल्यार आमी हांगासर पळय येयले तेन्ना ह्याच पुस्तकाचेर आमी ध्यान कोत्ताले. सर्वेस्परान पळय म्हज्या काळजान तो भार दिलो सगळ्याकीन पयलें ते 40 दीस. उपवासान आमी मागणें कोत्तले. ह्या भाशेन हांवें म्हणोन जायत्या लोकांक आपोवन आमी ते 40 दीस नेहेमाच्या पुस्तकाचेर आमी नियाळ करपाक सुरू केले. नेहेमायान फकत थिंगा 40 दीस वा 50 दीस थिंगासोर मागणें करूंक ना. जेन्ना तो नाश जालो, तो शार नाश जालो आनी ताजे वणट्यो सोकला उडयल्यो. दारवोंटे लासलोले. ताजे पासत रडटा पळय तो नेहेमाया. कितले म्हयने पासून ताणें मागणें केलें बारकायेन तर आमी पळयत जाल्यार सुमार 120 दीस पर्यंत. आमी अशें म्हणोंक जाता 4 म्हयने पर्यंत. आनी त्या पासत त्या दिसा आमी निर्णय घेतलो, ज्या भाशेन नेहेमायान 4 म्हयने मागणें केलें, आमी पासून जे हांगा आसात पळय ते स्वाते पासत आमी मागणें करचें. अशें म्हणोन 40 दिसाचे मागणें काबार जाल्या उपरांत मागीर आनी एक 40 दीस, मागीर आनी एक 40 दीस, आनी ह्या भाशेन हिशोब केल्यार 120 दीस. त्या 4 म्हयन्यान म्हटल्यार नेहेमाया हांगासर. आतां हांव तुमकां तें कशें सांगूंक सोदतां. आमी तेन्ना 2011 वर्सान ह्याच ग्रावंडाचेर पावस पडटाना आनी भिजोन
तुम्ही देवाचें उतर आयकोला आनी दुख्खांनी तुम्ही थिंगासोर मागणें केलां. आनी त्याच भाशेन हो देवाचो वो खालती सेवक भिजोन थिंगासोर देवाचो प्रचार केलो. 4 म्हयने दुख्खांनी आमी मागणें केल्या उपरांत आमी फकत अशेंच मागणें केलें, सर्वेस्परा नेक्स्ट कितें? मुखार कितें करचें? कितें करूंक सोमया? नेहमायान 4 म्हयने मागणें केल्या उपरांत ताणें कितें करूंक जाय पळय तुवें ताका सांगलें न्हू. नेहमाया वोस आनी वोसोन ज्यो पळय दुर्गा मोडल्या पळय त्यो वचून पोत्तून बांद. सर्वेस्परा पळय तुवें नेहमायाक हे भाशेन वाट दाखयली न्हू. आतां हांवें कितें करचें तूं सांग. ऑक्टोबराचे 9 तारखेर सकाळच्या 6 वरार मागण्याच्या वेळार सर्वेस्पर उलयलो. ज्या भाशेन नेहमायाक त्यो वणटी मोडलेल्यो पळय त्यो बांदपाक थिंगासोर हांवें जबाबदारी दिली 50 आनी 2 दिसांनी. तें बांदपास करपाक ताका हांवें बॉल दिलें. त्याच भाशेन म्हजें तें मंदीर बांदून हाडच्याक हांव तुका बॉल दिवचो आसा. 52 दिसांनूच हांव तें मंदीर बांदून हाडटलों. जोरी तूं बावार दोता जाल्यार बुनयाद मार. त्या उपरांत 11/11/2012 ह्या वर्सान आमी बुनयाद मारली. एक एक करून आमी ते 52 दिसान ह्याच मंदिरान सर्वेस्पराक मागणें सुरू जालें. फकत 52 दिसांनूच इतलें अद्भुत हें मंदीर हें बांदून हाडपाक तें संभव जावंक जाता काय? तें असंभव. आख्खे ह्या संवसारान खंयसरूच थिंगासोर तें इतल्या दिसांनी इतलें व्हडलें मंदीर 52 दिसान बांदूंक ना. तें बांदपाचें कारण कोण? सतीश कुमार? ना, तशें न्हय. हें कोणें बांदून हाडलें? म्हजो सर्वेस्पर जेजू क्रिस्तान. जें उतर सर्वेस्परान उलयल्लें तें ताणें पुरें पसून केलें. तुमच्या जिवितान कितें सर्वेस्परान उतर दिलां? तूं मागणें करता आसतना सर्वेस्परान थिंगासोर कसली भासावणी तुका थिंगासोर दिल्या? मातशें आयक. कोरार कोत्ता पळय तो सर्वेस्पर, तो विश्वासयोग्य, तो मनशां भाशेन न्हय, तो फोटी मारिना. जोरी आमी ताच्या कोराराचेर विश्वास ठेवता आनी ताच्या कोराराक तर तुमी वेंग मारता, त्या आशाकीन वोड आनी त्या प्रचारावन वोड तें काम, तें अद्भुत काम तें पुरें करचे खातीर तो जावन आसा सर्वेस्परूच. तोच पुरो 4 म्हयन्या पासून रडोन रडोन हांवें मागणें केलें. मोग केला त्या पासून तो उलयलो. मोग केला म्हणून तो बुतले बुतर रडलो आनी दुखांनी रडलो. आत्मिकायेन तूं वाडला म्हणून दाखयता. जेरेमायाचें पुस्तक 9 वोड 1. म्हज्या लोकां पासत म्हजी पोरजां, म्हज्या पोरजाक जें मारला, हांव दीस आनी रात हांव ती दुखांक वयता आनी हांव सोजमता म्हजे ती तोकली एक नदी आसपाची आनी म्हजे दोळे ते एक जोरी भाशेन दुखां व्हांवपाची. म्हणल्यार म्हजे दोळे पळय ती जोरी भाशेन हांव रडचो, कित्याक ते म्हाज्या मारला त्या लोकांक तांचे पासून दीस रात हांव दुखांनी रडटा. जेरेमायाक आनी एक नांव दिलां, तुमकां खबर आसा? रडटा तो प्रवादी. पोरजां पळय बिगडत आसली पळय तेन्ना, पोरजां पळय जेन्ना पातकान पडत आसली तेन्ना, पोरजां पळय तेन्ना सोकला पडत आसले पळय तेन्ना ताणें कितें केलें तुमी जाणाव? दुखां वावयलीं. आमचे मदें असले लोक आयज उणे आसा. फामिली पळय थिंगासर बिगडत आसा आनी भुरगीं आसात पळय तीं पासून बिगडत आसात. आपल्याचेच लोक पळय आपल्याक जाय ते भाशेन येता. कोण रडटा पळय तसलो ना काय? विलाप करता पळय तसलो कोण ना काय? सोबे पासत, मनशां पासत, सोबेचे वडिलां पासत, सोबेन सेवा करता पळय त्या लोकां पासत दुखांनी रडटा पळय तसले लोक खंय आसा? खंय शेणले? जेरेमाया रडटा पळय तो प्रवादी. एका दिसा बिली ग्रामांक कोणें असो प्रस्न केलो. जेन्ना तूं उतर वांडटा पळय तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान वरती पदवी भायर सोदता. हें जायते लोकांचे काळजांक तें तोपता. हें जायते लोकांचें जिवीत बदलता. इतलें पळय सामर्थान पळय तुजो संदेश दिता पळय तुजे भितर तें आसा पळय तें कितें? बिली ग्रामांक जेन्ना हो प्रस्न केलो तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान पळय जी शक्ती आसा ती जाणा जावंक सोदताय? वय तर यो अशें म्हणून ताका थिंगा स्टेजी फाटल्यान घेवन गेलो तेन्ना त्या स्टेजीच्या सोकला थिंगा थोड्यो भयणी आसल्यो आनी थोडे भाव आसले. ते सारके दुख्खांनी
आपल्याचे ओड्डे बडयत येता पळय तो दरेक मनीस तारण जावचे अशें ते रडोन मागणें करी. हें दाखोवन बिलिग्रामान म्हटलें, हांव जे परगट करता पळय तो अद्भुत संदेश, ताचे फाटल्यान पळय जी आसा ती शक्ती, तांची पळय दुकां आनी तांची मागणी. आनी हांवें तुका सांगलेलें, सर्वेस्पराच्या दासाक पळय इतलो उपयोग केला ताचें कारण. सर्वेस्पराच्या ह्या दासाक इतलो उपयोग करून मुखार घेवन गेलो पळय ताचें कारण कितें जावन आसा. म्हज्या पासत मागणें करतात पळय ते तुमी. कितले लोक पळय म्हज्या पासत दुकानी रडटा पळय ते हांव नोको. पूण लाखांनी लोक आसा पळय ह्या सर्वेस्पराच्या दासाक आनी ताच्या फॅमिली पासत मागणें कोत्तात पळय ते बदलोन एक बरें झुजारी जाता जाल्यार तें कितलें बरें. नेहमायान दुकां घरोवन ताणें मागणें केलें. जेरेमायान दुकां घोवन मागणें केलें. जेजून दुकां घोवन ताणें मागणें केलें. लुकाचें शुभ वर्तमान 19:40-41 जेन्ना पळय थिंगासर तो लागीं पावलो त्या नगराक ताणें पळोवन तो रडलो. ताका पळोवन ताचे विशय घेवन तो रडलो. जेजू रडलो. हें बरें जावचें जाल्यार तूं जोरी तूं पळय कितें बरें आसा तें तुका गमलें, आयज तें तुका बरें जावपाचें. पूण आतां पळय तें तुजे नोदरेंतल्यान तें लिपयलां. कित्याक ते दीस येतले पळय तुजे विरुद्ध आसा पळय ते तुजे लागीं आड येतले आनी तुका बांदूंक आनी तुजे सोर भोंवतणी घेरो घालून तुका तुजे भुरग्यांक आनी तुज्या बालकांक त्या मातयेन पुरतले आनी थिंगासरले एक फातर पासून आटचो ना. असले दीस येतले हें सांगलें. जेन्ना जेजू ख्रिस्त मरण आनी परतून जिवण जालो तेन्ना थोड्या वर्सां उपरांत जेरुसलेम शाराचेर ताचे दुस्मन येवन आक्रमण केलें आनी जेरुसलेम शाराक सारकें लासून उडयलो. तें मंदीर पासून तोडून उडयलें. जेजू क्रिस्तान जें कितें म्हटलें तेंच थिंगा घडलें. जेरेमाया दुकांनी रडटा पळय तसलो मनीस आसलो. जेजू दुकांनी रडटा पळय तसलो मनीस आसलो. नेहमाया दुकां घालून थिंगासर मागणें करता. धर्म तो इतिहास 20 आनी 19 सारकेच ल्हानविकायेन दुकां घडोवन थिंगासर आनीक त्या परिक्षेंत जुद्या लोकांनी पळय जी मांडवल केला म्हजेर येयल्या आसतना हांव सर्वेस्पराची सेवा करीत रावला. तुमकां ती खबर आसा. हांवें दुकां घडोवन थिंगासर सेवा केल्या. सर्वेस्पराचो बोग पावलू रडोन मागणें करी. मोग केला त्या पासत तो थिंगासर मागणें करी. तो रडलो. मोग केला म्हणून त्या पासत नेहमायान मोगान थिंगा उलयलो. तिसरें म्हटल्यार ताणें तांचो मोग केला म्हणून तो तांचे पासत मागणें केलें. पयले आवेस्परान ताणें दुकां घडोवन तांचे पासत मागणें केलें. जरी तर तुमी हांगासर तें पळयलां जाल्यार नेहमायाची हें मागणें जेरुसलेमा बाबतींत तें मागणें जायत अशें घडत. जेरुसलेमाक परतून बांदूंक जाय पळय ताजे वणट्यो परतून बांदूंक जाय ही ताजी ती चिंतना आसत. दुकांनी रडोन पळय ताणें थिंगासर सुरू केलें. 1 आमी थिंगासर पळयता नेहमायाचे दुकांची मागणी. दुकां व्हांवोन पळय जी मागणी ताणें सुरू केली तुमी जाणा पळय ते खंय वचोन ती काबार जाली. कशी काय काबार जाली? खुशालकायेन ती सोंपली. संतोश बरी जावन ती सोंपली. नेहमाया 8 आमी वाजुया. वोड 12-16 आनी आमी वोड 10 पासून ती वाजुया. मागीर ताणें तांकां म्हणलें वचोन रुचीचें तुमी जेवण करात आनी बरें गोड तें पियात आनी जे कोणे पळय कांय ना जाल्यार तांचे पासत तांकां रांदूंक कितें तरी तुमी धाडात. कित्याक आयचे दीस आमचे सर्वेस्परा पासत पवित्र आनी तुमी निराशी जावचे न्हू. कित्याक सर्वेस्पराचो आनंद तें तुमचें बोल जावन आसा. तें तुमचें मजबूत बोल जावन आसा. वोड 12 आनी सगळे खावंक पिवंक आनी जेवणाचे वस्तू करपाक थिंगासर ते सगळे गेले. म्हणल्यार खाणां पिणाक आनी जेवणाची वस्तू थिंगा धाडूंक ते आतां गेले. कित्याक जे उतर तांकां सोजमीकाय दिल्ली ते तांकां सोजमणी मेवली. वोड 17 आतां पळय ते बंदखणींतल्यान सगळो लोक सुटलेलो पळय तेंच्यांनी थिंगा खोपटे बांदून तातूंत रावले. नुनाचो पूत पळय जोशुआ पळय त्या तेंपारसान आतां पर्यंत ते पर्यंत इस्रायलान कांयच करूंक नासलें. त्या वेळाचे थंयसर व्हरतो आनंद कितें जालें? आनंद जालो. रडोन पळय सुरू केल्ले पळय ती कोशिश
दुकानी पळय सुरू केल्ले पळय तांचो वावर, दुकान पळय ते सुरू केल्ली पळय ती तांची मिनिस्ट्री कशी संपूर्ण जाली तुमी म्हाका सांगात? कशी तिंगा संपूर्ण जाली? संतोशान, खुशालकायेन ती पुरी जाली. हेच पळय ते सर्वेस्पराचो दास तिंगा स्तोत्रान तिंगा सांगता. 30 आनी 5. ताचो राग तो फकत थोड्याच वेळाचो आसता, पूण ताजे पळय तो दयाळाय पळय ती जिवीत भराची आसता. घोडेक तूं रातचो रोडटाय, घोडेक तुका रातचे रोडोंक पडले, पूण सकाळ जाताच खुशालकाय थंयसर येता. कितल्या लोकांच्या जिवितान हें खरें घडोवंक ना जाल्यार तुमी तांकां प्रश्न करच्यात. सांजेच्या वेळार आमी रोडलीं, रातभर आमी रोडलीं, पूण जसो पळय सकाळ जाली तो आपल्याची नवी कृपा आमचेर पळय ते आशिर्वाद देवून अशें घडलां. हें सत न्हय? दुकां घडोवन ताणें सुरू केलें, पूण संतोश बरी ताणें सोंपयलें. आयज आमचे मदें अशें कोण आसा काय? घोडेक तुमी दुकानी थिंगासर तुमचें सुरू केलां, तुमची ती शिर्वीस. कित्याक हांगासर हांव इफेन अनुभव करता. दुकानी पळय सदांच हांव म्हाजी थिंगासर दीस सुरवात करता. अशें कित्याक पयशांचे बाबतींत हांव फसलेलो आसा. दुकां वावरूनच हांव हिंगासर सुरू करता म्हजी सेवा आनी म्हजी हो प्रचार. पूण सर्वेस्पोर ते आनंदान ते काबार करपाक तयार आसा. मोगाचे भयणी, मोगाचे भावा, आमचे मदें तें आसत. जी तुमी आसा दोरी सर्वेस्पराच्या हाजीर पडात. तुमी दुकानी घडोवन थिंगासर ओडत जाल्यार सर्वेस्पर वेग्याच ज्या पासत तूं दुकान वयताय ताचें एक बरें फळ, ते आनंद आनी खुशाल बरीत तो करचो आसा. नेहमायाच्या जिवितान आमी अशें पळयता, तो दुकान घडोवन ताणें सुरवात केल्ली. ताणें त्याच भाशेन काबार करूना. तें जो काम करीतो ताचो पळय जो प्रवास आसलो, ताची पळय जी सगळी कोशीश आसली, मागण्या वरवीं कोत्तालो. तुमी हो संदेश बरयता काय? वेग्यान हांव सांगता पळय तें बरयात. कितलेच फावटी नेहमायान कितले फावटी मागणें केले ते तुमी बरयात. 2 आनी 4, 4 आनी 4 आनी 6, 5 आनी 19, 6 9 आनी 14, 9 5, 13 14, 13 आनी 22, 20 आनी 9 आनी 31. हे सगळे ते उतर जरी तुमी बारकायेन तर नियाळ करीत, हें पुस्तक मागण्यान थिंगा सुरू जाला. नेहमायाचें काम मागण्यान सुरू जालें. नेहमाया 15 31. निमाणें उतर, निमाणी लायन कितें तें पळयात. मोज्या सर्वेस्परा, मोजो स्पोमी, मोज्या बऱ्यापणाचो उगडास दवर. नेहमायान मागण्या वरी सुरवात केली. दुर्गां ताणें बांदलीं, दारवंटे पोत्तून उबे केले. तो नगर पासून बांदून हाडलो. थिंगासर लोकांक पासून ताणें बांदून हाडलीं. ताचें कारण तुमी जाणा? हांव परतून सांगता. ताचे कामांक, ताचे प्रवास, ताजी कोशिश, ताजी सेवा मागणें करूनच ताणें सुरू केलें. मागण्या वरवींच सोंपयलें. असलें कृपेचो सर्वेस्पोर आमचे सगळ्यांचेर घालूं. याद इश्टानो, आमी मागणें करुया. मोग कोत्ता पळय तसले लोकां भाशेन तूं कर आमकां सर्वेस्परा. मागणें करपी तसल्या मनशा भाशेन तूं आमकां बदल. नेहमायान पळयात कितले फावटी ताणें मागणें केलें. तामोन आसतना तो मागणें करी. असलें मागण्याचें जिवीत तूं आमकां दी. जें काम करी पळय तें मागणें करी. खंयचोय तो प्रवास करी, मागणें तो करी. सेवा करता आसतना मागणें, कसलोय प्रयत्न करता आसतना तो मागण्यान करी. पोरजे सांगाता वागणूक करता आसतनाय मागणें करी. मागण्या वरी ताचो दीस सुरू जातालो. दिसान तो मागणें करतालो आनी तो मागणें करूनच ताजी सगळीं तो कामां करतालो. बापा, तसलें जिवीत तूं आमकां दी. असलें जिवीत तूं आमकां कृपेन दी. नेहमाया भाशेनूच आमचे सोर भोंवतणी आसा पळय तांचे पासत दुकां आमकां वावोवंक मागणें करपाचें आमकां आत्मो दी. जेजू क्रिस्ता भाशेन आमचे मुखार पळय जेन्ना मनीस नाश जाता पळय तेन्ना आमी पळयता तेन्ना तुजी आज्ञा पाळिनासतना पळय ते आपल्या भशेन जियेतात. आपल्याक जाय ते भशेन जियेतात तसले मनीस आमी पळयता तेन्ना तांचे पासत रडपाक आमकां मोन दी. जेजू, नेहमाया भाशेन तुजो मोग करून
तुजे नोकराचो मोग करून, तुजो मोग करून आनी तुजे पोरजेचो मोग करून. अशें मागणें करपाचें मोन तूं आमकां दी. सगलो आदार आनी मान तुकाच आमी दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.